God. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून आपण स्टार्ट करूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वीच्या बापा ह्या वेळा खातीर तुका आर्गानी म्हणून जेजू क्रिस्ता तुका आर्गानी म्हणून पवित्र आत्म्या तुका आर्गानी म्हणून पवित्र आत्म्या ह्या टायमार तूं आमच्या पांयाचेर ताबो घे. आमची उतरां न्हू ती तुजी उतरां जावं. आमचे ओतमीक कान आनी आमचे ओतमीक दोळे तुजें उतर आमच्या काळजान घेवपाक आमकां आमचे काळीज पवित्र आत्म्या म्हाज्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलो तुका ह्या मागण्या करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. तुमची बायबल आहा जाल्यार लूक 1:5 जुदयांचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगड्याचो जाकारियास नांवाचो एक याज्ञीक आसलो. एलिझाबेथ नांवाची ताची पोती आरोण्याची सोस्तेची आसली. चुकोय नासतना सौरेस्पराच्यो सगल्यो आज्ञा आनी फोरवावण्यो पाळून दोगांय देवाचे नोदरे मुखार दोन मुगोंत आसली. तांकां भुरगें बाट नासलें कित्याक एलिझाबेथ वास्ती आसली आनी दोगांय उथार पिरायेक पावलोलीं. आनी अशें घडलें आपल्या वांगड्याचे पाळ्यान देवाक मुखार याज्ञिकाची सेवा करता आसतना याज्ञिकी सेवेची चाली प्रमाणे तांचेर सोट पडलेली देखून दोग जोडूंक तो सौरेस्पराच्या पवित्र स्थानांत भितर गेलो. दोग जोडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें करतालो. दोग पावड्याची उजवे कुशीक उबो आसलेलो सौरेस्पराचो एक दूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियास घाबरलो आनी ताचेर खापेऱ्यो देंवल्यो. पूण देवदूतान म्हणलें, जाकारियास, तूं कापूंक नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजी पोतिनीक थावन तुका एक भुरगो जल्मतलो आनी जुआ म्हूण तूं ताका नांव दितलोय. तूं खुशाल जावन मुरगडटलो आनी ताच्या जल्मान जायतीं जाणां खुशाल जातलीं. तर तो सौरेस्परा मुखार व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपले आवयच्या कुसव्यांत तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायलाच्या जायत्या पुता धुवांक सौरेस्परा ताचे देवाशी तो परतून हाडटलो. आवय बापायची आनी ताचे भुरग्याची काळजां एकामेका ताईन तो ओडून हाडटलो. पितुराक तो दोन मनशाची जाणवाय शिकयतलो आनी अशें सौरेस्परा पुरती एक पोरजा तयार करचे खातीर तो ताचे फुडें एलिजाचे मन आनी बोड घेवन चलतलो. जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पोती उतार पिरायेक पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, हांव गाब्रिएल देवाच्या फुड्यान उबो आसतां. तुजे कडेन उलोवंक आनी एक बरी खबर तुका दिवंक म्हाका देवान तुजेशी धाडला. पळय, म्हजे उतराचेर तुवें बावाट धरूंक नाय म्हणून ह्यो वस्तू घडो पर्यंत तूं मन उरतलोय. तुजें उलोवंक जावचें ना. म्हजी उतरां मात ताचे वेळार पाळून येतलीं. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो.
तो भायर येतोच ताची लागीं उलोवंक ताचे नजो जाले देखून पवित्र स्थानान एक दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजली. तो तांकां फकत कुरवो करतालो आनी मनोच उरलो. ताच्या सेवा धर्माचे दीस भरतूच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पत्नी गर्भेश जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, सवळेस्परानूच हें केलां. म्हजेर आपली दयाळ दिश्ट घालून मनशा मोने हांवें भोगलोलो बेमान ताणें पयस केलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. भाव भयणानो, मी आता हे कित्याक लागून हांव वाचता मारयेचेर येवच्या पयलीं, कित्याक हांगा 2-3 घडण्यो आहा ज्यो सेम जाकेरेसा बारी जाता पळय तेका लागून. जाकेरेस आनी इलिझाबेथ दोनूय पाद्रीचे कूळ आसता पळय त्या कुळांत जल्लेले आसता. जाकेरेस पाद्री आसता, प्रिस्ट आसता, आनी इलिझाबेथ एरोनाचे म्हणजे एरोन पयलो पाद्री. देवाचें उतर मोसेसाच्या टायमार एरोन दितालो. म्हणटकच आमी पळयता हांगा की जाकेरेस एक पाद्री कुळांतलो आनी इलिझाबेथूय पाद्री कुळांतली, आनी दोगांय ती देवाच्या फुड्यात स्वताच जियेता. सगल्यो देवाच्यो मांडल्यो ती मांडटाली, कित्याक पाद्रीच्या दारान आयल्यान येयले म्हणटकच तांकां कायदे खबर आहले, आदलो कोरार तांकां खबर आहले. म्हणटकच त्या कायद्या प्रमाणे हांगा देवाचें उतर म्हणटा ती कांयच चूक करिनासतना जियेताली. आनी फुडें आमी पळयता भाव भयणानो की ती इलिझाबेथ ताका भुरगें नासता. लूक 1:7 म्हणटा तिका भुरगें नासता, आनी भुरगें ना आनी जाणटे पिरायेचे आनी भुरगें ना तांकां. आनी जेन्ना हेजो जाकेरेसाचो टर्न येता, पाद्रीचे तांकां टर्न आसता, त्या टायमार जेन्ना जाकेरेसाचो जेन्ना टर्न येता तेन्ना जाकेरेसाची लॉट पडटा इन्सेन्स म्हणजे धूप घालपाक. जाकेरेसाचो टायम येता आतां धूप घालपाक, देवाच्या ऑल्तारा फुडें धूप घालपाक जाकेरेसाचो टर्न येता. आनी लोक सगळो भायर पांगणे करता आनी भितर जाकेरेस आपूण धूप घालता देवाक. आनी थंयसर आंच बोडवो गाब्रिएल येता आनी थंयसर ऑल्तरीच्या उजे सायडीन रावता. ऑल्तरीच्या उजे सायडीन आंच बोडवो येता आनी थंयसर रावता आनी जाकेरेसाक मॅसेज दिता. आनी ही मॅसेज कितें ती पळोवया. जेन्ना जाकेरेसाच्या फुड्यान येयलो, तुज्या फुड्यान येवन आंच बोडवो रावलो जाल्यार कितें जातलें? बेतले न्हू आमी. उजवाड. आंच बोडवो म्हणजे उजवाडाचे आंच बोडवे देवाच्या हाजेरीन आसता म्हणटकच देवाची महिमा आसता तेंची. म्हणटकच हे उजवाडाचे आंच बोडवे येता आनी जाकेरेसाच्या फुड्यान उजे सायडीन ऑल्तराच्या उबो रावता. आनी तो असो तेका आवाज दिता. जाकेरेसाक म्हणटा, तूं भियेनाका, तुजें मागणें देवान आयकलां आनी तुजी बायल एक चेडो तेका चेडो जातलो आनी तूं तेका नांव दितलें. एक चेडो जातलो आनी तूं तेका नांव दितलें. आमी पळयलां आदल्या करारान एब्राहिम आसता तेका अब्राहम करता, जॅकब आसता तेका इस्रायल करता. म्हणटकच जायते टायम आमी बायबलांत पळयलां देवान थोडीं नांवां चेंज केल्या. म्हणटकच हांगर डायरेक्ट पयलोच आंच बोडवो जावच्या पयलीं आंच बोडवो हांगर सांगता नांव तेजें जॉन, चेडो, आनी जॉन तुमी ताका नांव दितले. आनी हेच आमी मागीर फुडें आमी मारयेच्या टायमार आमी पळयता की जेजू म्हणून नांव दितले पळय. आनी हो आंच बोडवो सांगता हो जॉन जो जल्मतलो हो संतोश हाडटलो तुमच्या भितर. हो देवा लागीं सगळ्या लोकांक ओडून हाडटलो आनी सांगतलो तुमची वाट सारकी करा. ही आतां ऑलरेडी मॅसेज हो आंच बोडवो दिता.
आणि आणि अशें म्हणटा भाव भयणानू हे आमी नोट करपाक जाय. हांगर दादले प्लीज कोणना पूण तरी आसतना सांगता युट्यूबाचेर तरी कोण पळयतले तेंकां हांगर देवाचें उतर सांगता तो जल्मतलो तेन्ना तो पवित्र आत्म्यान माखलेलो आसलो, पवित्र आत्म्यान जल्मतलो. आनी हांगर म्हणटा तुवें सोरो आनी कसले नायदर वायन नॉट स्ट्रॉंग ड्रिंक म्हणजे कसले अल्कोहॉल ना वायन तेणें घेवपाक जाय. आनी आमची कूड भाव भयणानू जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हे कुडीन पवित्र आत्मो रावता म्हणटकच त्रिएक देवाचो तिसरो भाग आमचे कुडीन आसता. आनी तो जावन आसा देव. पवित्र आत्मा म्हणजे देवूच. पवित्र आत्मा त्रिएक भागाचो तिसरो भाग आनी तो आमच्या भितर रावता सर्गीच्या बापायन आनी जेजून तेका आमच्या भितर धाडला आनी तो आमच्या भितर रावता आनी आमच्या भितरल्यान तो काम करता. म्हणटच भाव भयणानू आमची कूड आमी सांबाळपाक जाय. आमची कूड म्हणून आमी जाय पळय तशी उजार करूंक शकना हांव कित्याक देव आमच्या भितर आसा. आमच्या भितर देव आसा म्हणटकूच कुडीक आमच्या सांबाळून उजार करपाक जाय. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुका खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. 6 पावलू विचारता तुमकां खबर ना तुजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आनी हे पवित्र आत्म्याचें मंदीर भाव भयणांनी इग्रोज. आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याची इग्रोज आनी हे इग्रोजीन पवित्र आत्मा रावता आनी 1 सेकंडान पासून हो पवित्र आत्मा आमकां सोडिना. 1 सेकंड पासून. तेका लागून भाव भयणानू हे देवाच्या उतराचेर लूक 1:15 हेजेर मातसो बरोवन दवरला आनी याद करपाक जावं ह्या स्क्रिप्चराचेर आमी कित्याक देव कितें सांगता पळय तो. आनी हांगा फुडें म्हणटा तो इस्रायलाच्या लोकांक सगळ्यांक पुतून हाडटा. तुमची वाट बदला. देव येवपाचो टायम जाला तुमची वाट बदला हें सांगपाक जॉन द बॅप्टिस्ट पयलो येता. आनी कसो येता भाव भयणांनी कसले तेच्या भितर स्पिरीट आसता कसलो आत्मो देव तेच्या भितर घालता. हांगर देवाचें उतर म्हणटा एलायजाचो स्पिरीट. एलायजा प्रॉफिट आहलो पळय तेचो आत्मो घेवन तो आमच्या भितर येता. लूक 1:17 म्हणटा. आनी हे भाव भयणानू मलाकी 4:5 and 6 Malachi 4:5 and 6 हांव इंग्लिशीन वाचता. सिस्टर काडटा म्हाजो. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he will turn the hearts of the father to the children and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. 1 to 6, 5 and 6. 5 and 6. Celestialचा लोक आणि विराटपूर वीस पावचे आधी एलिशा प्रवाक्याक हांव दाखयतलो. तेच आतां कित्याक आदल्या कोरार आसलो जो स्क्रिप्चर आहा ऑलरेडी इलाजाचो आत्मो घेवन येतलो म्हणून कोण सांगता आदल्या कोरारान बरयलेलें आहा. म्हणटकच आदल्या कोरारान बरयलेलें आहा ते हांगर स्क्रिप्चर हो कंप्लीट जाला. जायते कितें आहा आदल्या कोरान इजाकान बरयलेलें आहा. इजाकान बरयलेलें आहा ते आतां जायते स्क्रिप्चर कित्याक सगळ्यांत सुबेज प्रवादी इजाकान जेजूचेर बरयलेलें आहा. आनी जायते स्क्रिप्चर आमी पळयतले की ते ऑलरेडी हांगर घोडोन येता आनी जेजू म्हणटा. आनी जेजूय मॅथ्यू 11:14-15 म्हणटा And if you are willing to receive it, he is Elijah who is come. He who has ears to hear, let him hear. देवाचे उतर पुतून मॅथ्यू 11 म्हणटा जॉन द बॅप्टिस्ट तोच इलायजा. जो आदल्या कोरारान बरोवन धरलेले तोच इलायजा जावन आसा. आनी पुतून मार्क 9:39 म्हणटा but I say to you that Elijah has also come and they did to him whatever they wished as it is written of him. म्हणटकच जॉन द बॅप्टिस्टाकूय जबरसो लोकांनी मान दिवंक ना. तेची फकाणां करताले पूण जायतो लोक ताचो फाटलाय करताले. पूण हांगर देवाचें उतर जेजूय कन्फर्म करता हो जो जॉन द बॅप्टिस्ट येयल्लो तो इलायजाचो स्पिरीट तेच्या भितर आसा. हे जेजूय कन्फर्म करता आनी आदल्या कोरारानूय आमी पळयता हे देवाचें उतर
बरयलेलें आसा. कित्याक सांगता भावा भयणांनो की आदल्या करारान ऑलरेडी मेन्शन केल्लें आहा की इलायजा जॉन द बॅप्टिस्ट इलायजाचो आत्मो घेवन येतलो. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आता फुडें पळोवया भावा भयणांनो कितें जाता पळय तें. आतां जाकारियास क्वेश्चन घालता. आपूण म्हणटा इतको जाणटे पिरायेचो म्हाका भुरगे कशें जातले. आपूण इतके जाणटे पिरायेचो म्हाका भुरगीं कशीं जातलीं. कित्याक पयशांनी आसतलीं ती, पूण पयशांनी भुरगें जाला. पयशांनी आदल्या करारान आमी पयला कोणाक तरी भुरगें जाला पळय ते 80 वर्सांचो आसतना. Abraham. म्हणटकूच जाकारियास पाद्री आहलो. आदलो करार ताका खबर आहलो. पूण तरी आसतना तो आंच बोडव्याक क्वेश्चन करता. हे कशें जावंक शकता. आपूण हे जाणटे पिरायेन आसा आनी हे म्हाका भुरगे कशें जावंक शकता. आनी त्याच टायमार तेजें उतर सोत मानूंक ना म्हणून आंच बोडवो ताका मोनो करता. कित्याक ऑन भावार्थाचें उतर आनी उलोवपाक जायना. ऑन भावार्थाचें उतर कित्याक ताणें भावार धरूंक ना. कित्याक ताका खबर आहली पाद्रीच्या घराणे आहलो तो. जाणा आहलो अब्राहमान 99 वर्सांचे आसतना ताका भुरगें जाल्लें. साराक 89 वर्सांचे आसतना ती गोरबेस जाल्ली. ताका आदलो करार खबर आहलो. पूण तरी आसतना तो आंच बोडव्याक दिसता हें कशें घडोवंक शकता. म्हणटकूच आंच बोडवो ताका मोनो करता आनी ताका सांगता हे सगळे घडोवन येवसर तूं मोनो उरता. हे सगळे घडोवन येवसर तूं मोनो उरतलो. आनी तशेंच घडटा भावा भयणांनो. तो मोनो उरता सगळे घडोवन येवसर. ताका उलोवंक जायना. आनी जेन्ना तेजी पाद्रीचो टायम कबार जाता तांकां एक 3 म्हयने टर्न आसता. 3 म्हयन्याचो जेन्ना टर्न तेंचो कबार जाता तेजो कबार जाल्या उपरांत भावा भयणांनो जेन्ना तो भायर जेन्ना तो आपणाचें दूद घालून तो जेन्ना भायर येता, दूद घालून भायर येता तेन्ना सगळो लोक पळयता हो सारको उगी जाला, उलयना आनी ते चिंतात हेका कसले तरी विजाव दिसती पडला म्हणून. आनी तो उगी रावता कोणाशी कांयच उलयना. आनी जेन्ना ताजो टर्न 3 म्हयन्याचो टर्न कंप्लीट जाल्या उपरांत तो घरा वयता. घरा गेल्या उपरांत इलिझाबेथूय 5 म्हयने घरांतली भायर सरना. कित्याक 80 वर्सांची पिराये ती गोरबेस जाता. तो ती घरानूच भितर रावतात, लिपोवन रावतात. पूण ती म्हणटा थंयसर म्हाज्या सोमयान म्हाजें मागणें आयकलें आनी आपणाक हे पिरायेन आपणाक हो एक संतोश तेणेन आपणाक दिला. आनी भावा भयणांनो अशेंच आमी कितें मारयेच्या जिवितान पळयता. आतां आमी मारयेच्या जिविताचेर आमी फोकस करतले. लूक 1:26. एलिझाबेथ गर्भेस्थपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझारेथ नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोकरान देवान गाब्रिएलाक दुताक एक सोयरी जाल्ले आंकवारी सोरशी धाडलो. प्रेज गॉड, हालेलुया. आमी हांगर पळयता होच आंच बोडवो जो जाकारियासा कडेन येयल्लो तोच आंच बोडवो ही आतां परतून खबर घेवन मारये लागली. आनी मारयेक येवन तो मारयेच्या फुड्यान उबो रावता आनी हांगर देवाचें उतर म्हणटा गालिली आनी नाझारेथ. कित्याक लागून गालिली आनी नाझारेथ हांगर मेन्शन केल्लें आहा. एलिझाबेथ खंय आहा जुदा. हे मागीर फुडें कनेक्ट जातलें कितकी पयस आहा ती. आनी हांगर ताका लागून तेणीन सारकें बरयलां इंटू द सिटी ऑफ गॅलिली नेम नाझारेथ. नाझारकार म्हणटले न्हू जेजूक फुडें जेजू कितें म्हणटले नाझारकार म्हणटले. म्हणटो ही सगळीं उतरां घडोवन येवपाक जाय. म्हणटो ती सगळीं उतरां तशी बरयलेली आसात की ही सगळीं उतरां देवान बरोवन दवरलेली ती घडोवन येवपाक जाय. आनी हांगर कितें म्हणटा वचन म्हणजे एक सोयरी जाल्ले आंकवारी सोरशी. आंकवारी म्हणजे दाल्ल्या बारी कांय संबंद ना तिचो. वचन म्हणटा ताका इंग्लिशीन दाल्ल्या बारी संबंद ना. आनी दाविदाच्या घराण्यांतली आमकां खबर आहा जेजू दाविदाच्या घराण्यांतल्यान. ह्या आदल्या करारान उलोवन दवरलेले जेजू दाविदाच्या घराण्यांतल्यान येतलो. आनी
आंकवारी भाव भयणांनो आदल्या कोरारान अशें बरयलेलें आहा एक आंकवार वस्तरी ती तर गोरबेस मेवली नाल्यार तिका फातरान मारून जिवी मारपाची आनी मोदे एक्सक्यूज ना फातर मारून मारून जिवी मारपाची हो कायदो आसलो पण आंकवार हा गोरबेस जाली नाल्यार डायरेक्ट ताका आनी कांय ना फातरांनी ताका जिवी मारपाची हो ही शिक्षा आसली आनी हांगोर कितें जाता हांगोर आमी पळयता मारी आंकवार आसता प्रेज गॉड Praise God. 28 वर्स ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चोड आपुरबायेचे सुरेस्पोर तुजे सोबे आसा भाव भयणांनो आज बडवो कितके व्हरते तिका एक सॅल्युटेशन दिता म्हणजे एक व्हरतो मान दिता आनी म्हणटा सगळ्या फावराची तूं देवान तुका विचल्या सर्गीचो जेजूची आवय म्हणून जेजूची आवय करपाक तुका देवान विचले आनी भाव भयणांनो एक हांच बडवो येवन मारयेक सांगता आनी मारयेक सांगल्या उपरांत भाव भयणांनो जेन्ना मारयेक हो हांच बडवो येवन सांगता मारी घाबरता मारी म्हणटा कसले तरी हे आपणाक देवाचे उतर येयला की देवान आपणाक विचल्या आनी देवान आपणाचेर फावोर आपणाचो फावोर दाखयला मारी भियेता आनी हांगोर फुडली लायन म्हणटा सिस्टर हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबोरली आनी हें नमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली हे नोमान कसले जाय ते चिंतूंक पडली घाबरली कित्याक भियोन घाबरोंक ना भाव भयणांनो घाबरली कित्याक येदो व्हडलो मान हो देवान आपणाक दिला होली फियर म्हणटा ताका आमी इंग्लिशीन देवाची भिरांत देवसार भिरांत दिता ती न्हू ही देवाची भिरांत होली फियर म्हणटा हेका म्हणजे देवाची भिरांतीन ती तिचे काळीस हे जाले संतोसले संतोसली ती देवाचो हो मान आयकोन संतोसली ती प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया Hallelujah. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. बरें सिस्टर म्हूण देवदूतान तिका म्हणलें भिय नाका मारये तूं देवाची आपुरबायेची प्रेज गॉड Praise God. पुतून आज बडो तुका कितें सांगता तूं भियेनाकाय तूं देवाची आपूर बायेची म्हणटकूच आमी पळयता दोनदा हांगोर तें उतर म्हणटा आज बडो तूं देवाच्या आपूर बायेची म्हणटकूच फावोर मारयेचेर आहलो देवाचें उतर सांगता मारयेचेर देवाचो फावोर आहलो म्हणून आनी आपूर बायेची दोनदा पयलें आमी आयकलां पुतूनय आमी आयकता आपूर बायेची आनी भाव भयणांनो हांगोर फुडें आतां देवाचें लूक 1:31 कितें म्हणटा तें पळोवया आय तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जोड दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली भाव भयणांनो आतां आज पडवो आमी पळयला जेन्ना जॉनाक जेन्ना वयता तेन्ना सांगूंक वयता पळय तेन्ना आमी कितें पळयलां नांव दिता चेडो म्हणून सांगता म्हणटकूच जेंडरूय सांगता तूं दादलो बायल भुरगो चेडो भुरगो चेडूं भुरगें हांगोर क्लियर सांगता तुका एक चेडो जातलो आनी तूं ताका नांव दितलें जेजू म्हणजे सगळे आज पडवो कंप्लीट जशें जॉनान सांगलेलें तेच पुतून जेजूकूय सांगता आनी हांगोर सांगता तूं गोरबेस जातली आतां भाव भयणांनो मारयेचो सोबत कोणाच वांगडा ना गोरबेस जातली चेडो जातलो जेजू ताका नांव दितली हे बरें सिट्युएशन आहा भाव भयणांनो आतां तर म्हाज्या चेडवान येवन म्हाका सांगलें डाडा आपूण प्रेग्नंट आहा थंयसर हांव म्हणटलो तुजें काजारूच जावना प्रेग्नंट करलें घडीक दाडो घेवन मारूंक धांवतलो सारकें अशेंच जावचें ना आमच्या घरांत तर आमच्या भुरग्यांनी येवन सांगलें डॅडी हांव प्रेग्नंट आहा म्हणून पूण हांगोर भाव भयणांनो पळयात
मारी कशें रिएक्ट मदर मेरी कशी रिएक्ट करता ती पळोवया. लूक 1:28 लूक 1:30. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हड तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापायक दाविदाचे शिवासन सोबेस्परा देव ताका दितलो. भाव भयणांनो, आतां हांगर आज बोडवो कितें करतलो तोय सांगता. तो व्हड जातलो, दाविदाचे राजवट चलयतलो, देवाचो भुरगो ताका म्हणटले, सन ऑफ द मोस्ट हाय, देवाचो भुरगो, वर्त्या देवाचो पूत, आनी दाविदाच्या घराण्यांतलो दाविदाचो त्रोन म्हणजे दाविदाच्या घराण्यांतलो तो जातलो. आनी 33 कितें म्हणटा सिस्टर? आनी तो जाकोबाच्या घराण्याची सासणाच्या सासणा राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचे ना. भाव भयणांनो, जाकोब कित्याक हांगर उतर घातला? जाकोब कित्याक उतर घातला? जाकोबाचें नांव मागीर कितें केल्लें? इस्रायल. म्हणजे कोरारपणा वांगडा आहा आमचो इस्रायल पोरचे वांगडा देवाचो कोरार आसलो. म्हणटकच हांगर द हाऊस ऑफ जेकब म्हटल्यार म्हणजे इस्रायल पोरचे बारी आपणाचो कोरार आहा आनी ह्या कोराराक लागून जेजू येतलो आनी त्याची राजवट कबार जावची ना. जेजूची राजवट कबार जावची ना भाव भयणांनो. आनी कोणूय येयलो गेलो जेजूची राजवट चालूच आहा आनी चालूच उरतली. ही जेजूची राजवट जेन्ना तो ह्या संवसारान येयलो आपणाची राजवट स्थापीत करून गेला आनी परत येतलो तो आमकां सगळ्यांक व्हरपाक. त्या टायमार जेन्ना आमी आसलेले आनी घोडेक नासत पूण घोडेक आसत, त्या टायमार जी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले हांव तिका डायरेक्ट मोळबान व्हरतलो आनी थंय आमी तेज्या वांगडा आसतले. आमकां हे धर्तेर आनी हो आमचो प्रॉब्लम पळोवची गरज ना. कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्याय नाल्यार देव म्हणटा तुका तो वयर उबारतलो आनी आमी वयर उपानी आसतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां मारयेचो आमी आन्सर पळोवया. लूक 1. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणचोच हें कशें घडटलें? भाव भयणांनो, आतां मारी क्वेश्चन घालता आनी थंयसर कोणें घातलेलें जाकारेसाक. पूण जाकारेसाक मनो केलो. मारयेक कित्याक मनी करूंक ना? मारयेक कित्याक मनी करूंक ना? जाकारेसाक मनो केलो, मारयेक मनी कित्याक करूंक ना? जाकारेसाक मनो केलो न्हू क्वेश्चन घातलें म्हणून, मारयेक कित्याक मनी करूंक ना? कित्याक मारयेक जें क्वेश्चन घातलां ते हाच्या पयलीं केन्ना घडोंकूच ना. कोणें भोव बायलांचो संबंद नासतना जावं एका दादल्या बायलेचो संबंद नासतना भुरगे जल्मोकूच नासले. म्हणटकच मारयेचो क्वेश्चन सारको आहा. म्हणटकच आंच बुडवो ताका कांय म्हणना. आंच बुडवो तिका एक्सप्लेनेशन दिता. भाव भयणांनो सांगला पळय थंय संबंद नासतना भुरगे हे फर्स्ट टायम जाता. आदाव जाल्लो तो डायरेक्ट, ईव जाल्ली ती डायरेक्ट थंयसर आवय बापायचे कांय नासली. पयली रचना आदाव आनी ईव देवान तांकां उलोवन रचलेली. आमी कोरिया आमच्या सारकी कोरिया म्हणून उलोवन रचलेली. आनी आतां दुसरें हो जेजू जेन्ना येता, कित्याक आमी पळयता जेनेसिसान तुका तर वाडपाक जाय, तुजें कूळ वाडपाक जाय नाल्यार दादल्याची आनी बायलेची बी जाय आनी तेन्ना तुजें कूळ वाडटलें. हो देवान सिस्टम घातला. आतां देव आपणाचो सिस्टम मोडूंक शकना. आपणाचो देव सिस्टम मोडूंक शकना. म्हणटकच ताका कुसवो जाव, एक कुसवो जाव ताका. आनी हो देव कुसवो मारयेचो चूज करता आनी ताका लागून ती फावराची जाल्ली आसा आनी हो कुसवो ती चूज करता. भाव भयणांनो, आमी पळयता हांगर देवाचें उतर कितकें खरें पळय तें. कित्याक आमी पळयता हांगर की हो आंच बुडवो कितको व्हरतो मान दिता. कोणाचें उतर घेवन येता तो? कोणाचें उतर घेवन येताना कोणाचें घेवन येता?
देवाचे देवाचे उतर घेवन येता. हे 8 बोडव्याचे उतर न्हू. 8 बोडव्याचे काम फकत मेसेज दिवपाक. 8 बोडवो देवाचे उतर घेवन येयला आनी हे देवाचे उतर तिका दिता. आनी जेन्ना हे क्वेश्चन घालता तेन्ना तो आन्सर कितें दिता तो पळोवया. आणि देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आणि भोव मोठ्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तूं जोर दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सोरेस्पोर नांव दितलो. भाव भयणानो, आतां 8 बोड वापर सांगता ती कशी गरबेज जातली पळय. आतां क्वेश्चन घातला न्हू, क्वेश्चनाचो आन्सर दिवपाक जाय म्हणटकच कितें करता तो सांगता, मारयेक सांगता तूं गरबेज जातली, पूण तुज्या भितर मनशाची बी आसची ना. पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी ह्या पवित्र आत्म्यान तुजेर सावळी पडटली आनी तूं गरबेज जातली. म्हणजे हे पवित्र जे तिच्या भितर भुरगे जे जल्मतले, हे पवित्र भुरगे, एका मनशाची बी ना भाव भयणानो. ही देवाचे उतर मास जाले. जॉन 1:14 म्हणटा द वर्ड बिकेम फ्लॅश. देवाचे उतर मास जाले. देवाचे उतर हांगर म्हाजेचे कुशव्यान वयतले. कित्याक हेच्या फुडें ती रिप्लाय दिता पळय तेचेर आमकां कोण येतले. पूण हांगर देवाचे उतर कितें म्हणटा, तुमच्या भितर जो आहा तो व्हडल्या देवाचो पूत आनी देवाचो पूत म्हणून आमी ताका वळखतले. तो आमचे पातकांचे आमकां सोडवून दिवपाक ह्या संवसारान येयला. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. 36 वर्सेस. आणि पोळे तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गोद सांबाळला आणि वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. प्रेज गॉड. भाव भयणानो, आतां 8 बोडवो तिका सांगता. आतां कित्याक सांगता, तिका एक टेस्टमनी दिता. टेस्टमनी दिल्या उपरांत मातशें बऱ्याक पडटा न्हू, म्हणून तिका टेस्टमनी दिता. कितें म्हणून, इलिझाबेथ. आतां इलिझाबेथ खंय आहा? जुदा. मारी खंय आहा? गॅलिली, नाझारेथ आहा. बरें डिस्टन्स आहा. आनी त्या टायमार फोन नासले. आगो इलिझाबेथ, हांव गरबेज जाल्या गो म्हणून सांगपाक. आतां कितें आहा, हांगर गरबेज जाले ते सायडीन सगळ्यांक कळलें. आख्खे फॅमिलीक UK आहा पासून जाल्यार कळलें. एका सेकंडान सगळ्यांक कळलें. पूण त्या टायमार तशी फॅसिलिटी नासली. म्हणटच मारयेकूय खबर ना आपणाची काजन गरबेज आहा म्हणटच तूं 8 बोडवो तिका सांगता. पळय तुजे काजन आहा इलिझाबेथ, तिका 6 म्हयने जाले आनी तिका एक चेडो जातलो. तिका चेडोय जातलो म्हणून सांगता. म्हणटकच एक टेस्टमनी दिता ताका. आनी टेस्टमनी कित्याक दिता भाव भयणानो, आमी फुडें पळयतले आहोत. हे देवाचे उतर आदल्या करारान बरयलेलें आहा, नव्या करारान मॅच जाता, नाजाल्यार हे आमी सगळे पळयतले आहोत. आदल्या करारान कितके बरोवन दवरलेले आहा पळय ते भाव भयणानो. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. आतां मारयेचो आमी रिस्पॉन्स पळोवया आनी हो रिस्पॉन्स भाव भयणानो व्हेरी इम्पॉर्टंट. लूक 1. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सवेस्पराची चाकूर. जावं म्हजे सवेक तुज्या उतरा पोरमोणे. आनी देवदूत तिचे सोडशिल्लो चल्लो. जावनी कितें म्हटलें? जावनी तुज्या उतरा पोरमोणे. म्हणजे उतर मास जालें. उतर जल्मलें तिच्या भितर. तिणें म्हणूंक ना कशें जातलें आनी कन्फ्युजन कांय करूंक ना. तिणें डायरेक्ट म्हणलें हे देवाचें उतर आहा नाल्यार जावनी देवाच्या उतरा प्रमाण. भाव भयणानो, होच आमचो रिस्पॉन्स आसपाक जाय. आमी हेंच करपाक जाय जें मारयेन म्हटलां पयलें. आमचें तर कितें आहा नाल्यार भाव भयणानो, हे ओबिडियन्स मारयेचें. ओबिडियन्साक कितें म्हणटा? खालतेपण. जे मारयेन खालतेपण दाखयलें तें आमी दाखोवपाक जाय. कित्याक देवाचें उतर पयलो जागो दिता. देवान जर म्हटला जाल्यार जावनी म्हणटा. खबर आहा फातर पडटले, खबर आहा एक टायम आपणाक झुजे सोडटलो. कोण आतां समज म्हाज्या चेडवान आपणाच्या
बॉयफ्रेंडान सांगलें आपूण प्रेग्नंट आहा. तो म्हणटलो अरे म्हाजो तुजो संबंदूच जावना आनी तूं प्रेग्नंट कशें जाला. ना हांव तुजेर काजार जायना. हेत आतां जोसेफाच्याय मनान जातलें. जोसेफाच्या हेत मनान जाता. आमी पळयता मॅथ्यू 1:25 हेत जोसेफाच्या मनान जाता. पूण हांगर मारी कितें म्हणटा ते चिंतिना सगळे. भाव भयणांनो हे आमी चिंतपाक जाय. लोक कितें म्हणटलो आमी देवाच्या उतरान आहात. अरे तूं बायबल वाचता तूं हें करता तें चिंतिना. देव म्हणटा देवाच्या उतरान बरयलेलें आहा तें तूं कर. आनी मारी कांयच चिंतिना भाव भयणांनो. खबर आहा आदल्या गोरान फातरांनी मारपाची आहा म्हणून. कोणाक कोण येयले ती गोरबेस आहा आनी तिच्या काजार जावना. फातरांनी मारपाची शिक्षा. फातरांनी मारपाची शिक्षा ही डायरेक्ट डिक्लेअर केल्ली आहा आनी आदल्या करारान जियेताली. हो सगळो आदलो करार. आतां जेजू जाता पळय तो आदलो करार. आनी हांगर भाव भयणांनो मारी म्हणटा जावनी तुज्या उतरा पड. कोणाचें उतर देवाच्या उतरा पडना. आनी आज बडवो परफेक्ट रिप्लाय. आज बडवो तुमचो लोक पावसो रिप्लाय परफेक्ट. वयर आमी जाकेरेसाचो रिप्लाय कितें पळयलोलो सारको नासलो. देवाच्या उतरा पोरपणे नासलो. देवाचेर तेणें डावट घेतलो. अशी ताका खबर आहा आदल्या करारान अब्राहमाक आनी साराक जाल्ले भुरगे. पूण तरी आसतना तेणें डावट घेतलो. पूण मारयेन डावट घेवंक ना. आजून पासून भाव भयणांनो आजून पासून ह्या उतराचेर नियाळ करा. आजून पासून ह्या संवसारान दादल्याचो संबंद नासतना भुरगे जालनासले. हे फर्स्ट टायम जातले. फर्स्ट टायम जातले आनी ते मारये कोडे घडटले. म्हणटच कितकें व्हडलें कन्फ्युजन. पूण मारी ते सगळें तेजेर नियाळ करिना. मारी कितें नियाळ करता देवान तर म्हटला नाजाल्यार जावनी तुज्या उतरा पडना. हे ओबिडियन्स. हे खालतीपण भाव भयणांनो आनी हे खालतीपण आमच्या भितर आसपाक जाय. हे खालतीपण आमी दाखोवपाक जाय. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. जो मारयेचो कॅरेक्टर जावन आसा खालतीपण. आख्खो आमी तिचो लायफ पळयता खालतीपणान ती जियेता. प्रेज गॉड. Praise God. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आनी आतां आमी पळोवया भाव भयणांनो लूक 1:40. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि दोंगरे वाठारात जुदायाच्या एका नोकरान दडवडून गेली आणि झकारियासाच्या घरात भितर सरून तिने एलिझाबेथेक नमान केले. भाव भयणांनो आता ही गोरबेस आता मारयेच्या ऑलरेडी मारी गोरबेस जाली. पूण तिका हुस्को कित्याक आतां वचोन एलिझाबेथीची विदात करपाक. पूण हितून सगळे स्क्रिप्चर गुंथलेले आहा. म्हणटच तिका वचपाकूच जाय आसलें. ताका लागून आज पडव्यान तिका पयलेंच सांगलेलें तुजें काजन तुमचो गोरबेस आहा. आनी मारी उठ्ठा आनी वयता आतां पळोवपाक आनी तिका आदार करपाक. जाणटे पिरायेची 80 वर्सांची बायल गोरबेस जाल्ली नाल्यार तिका आदार जावं न्हू. आनी मारी भुरगी 12 ते 15 वर्सां भितर आसतली. इतके पिरायेची आसतली मारी उठ्ठा आपणाचें चिंतना उठ्ठा आनी एलिझाबेथी कडेन वयता. कित्याक ती जाणटे पिरायेची. हुतून खालतेपण. कितें पळयता आमी हुतून खालतेपण. आपणाचें चिंतिना. क्रिस्तांव जिवीत कितें भाव भयणांनो. क्रिस्तांव जिवीत आपणाचें पळोवप न्हू दुसऱ्यांचें पळोवप. क्रिस्तांव जिवीत जावन आसा एक झाड. एक झाड कितें करता सगळीं पानां आपणाचेर उणेंत घेता आनी कोण सकयल आहा ताका सावळी दिता. हें क्रिस्तांव जिवीत. बरी फळां दिवपाचें क्रिस्तांव जिवीत. म्हणटच मारी कितें करता मारी रावता हांगर. जेन्ना हें उतर येता आपूण पयलीं धांवता एलिझाबेथी कडेन आनी तिची परामर्श करता भाव भयणांनो. आनी आदल्या करारान हें आमी पळोवया हें कशें घडटा पळय तें. 2 सॅम्युएल 6:10. 2 सॅम्युएल 6:10 कोणाचें बूक आहा जाल्यार बरोवन घ्या. 2 सॅम्युएल 6:10 आनी लूक 1:39 कशें कनेक्ट जाता पळय तें. लूक 1:39 आनी 2 सॅम्युएल 6:10 कसो कनेक्ट जाता तो पळोवया.
म्हणटो सौरेस्पराची आर्क पेट दाविदाच्या शारांत मरोनाक जावन दाविदान थारायले आनी ताणें ती कुशीन व्हरून गाठ्याच्या ओबेद एकदम हाच्या घरांत दवरली. प्रेज गॉड, हालेलुया. आता आमी पळयता मारी खंय गेली, जिदाक गेली आनी हांगोर कसली पेट म्हणटा ताका, आर्क पेट म्हणजे कितें, कवनंट. आदल्या जे ते घेवन भोंवताले आनी तो तेंच्या बारी आहलो, तेंची सगळीं कामां जाताले. कित्याक तितून माना आहले, एरोनाचो रॉड आहलो आनी थोड्यो वस्तू तेच्या भितर आहल्यो. आतां नव्या करारांत मारयेच्या कुशव्यान कोण आहा, कसलो आर्क वो, आर्क ऑफ द लॉर्ड, जेजू क्रिस्ताचो आर्क. आदल्या करारांत कसलो आर्क, आर्क पेट. आनी ही आर्क पेट आतां जेजू क्रिस्ताची. मारी आर्क पेट जेजू क्रिस्ताची. आनी थंयसर आदल्या करारांत आर्क पेट हे तो ओबीद नांव जुदायान आसता. तो गाठी म्हणटा पळय ते जुदायान पडटा. आनी हांगरूय मारी खंय धांवता, जुदायान धांवता. दोनी मेवता. देवाचें उतर लूक 1:39 हातून हांगोर आमी पळयता सॅम्युएलान जेन्ना दाविदाच्या कित्याक दाखयला भाव भयणानो, कित्याक दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जेजू येवपाचो, दाविदाच्या कुळांतल्यान जेजू येवपाचो आहलो. म्हणून हांगोर ते दाविदाचे द सिटी ऑफ डेवीड म्हणटा. द सिटी ऑफ डेवीड म्हणजे जेरुसलेम. आनी थंयसर भाव भयणानो आमी पळयता ते अबिगनेगोच्या घरा कडेन ती पेटी व्हरता. आनी हे पेटयेन कोण आहा, हे मारयेचे पेटयेन कोण, द आर्क, मॅरी इज द आर्क ऑफ द लॉर्ड. म्हणजे कुशव्यान आपणाच्या तेणे देवाक दिलें आर्क ऑफ द आर्क. तो आदल्या करारांतलो आर्क ऑफ द कवनंट आनी नव्या करारांत आर्क ऑफ द लॉर्ड. मारी आर्क जाता. प्रेज गॉड, हालेलुया. थँक यू जीजस. तुमचो भाव भयणानो आमी कनेक्ट जाता थंयसर. परतून 41 आमी सिस्टर. एलिझाबेथीन मारयेचे नमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. भाव भयणानो आमी पळयता हांगोर जेन्ना मारयेचो आवाज येतात, मारयेचो आवाज एलिझाबेथीच्या कानार पडटा. कित्याक आतां मारयेच्या कुशव्यान आतां जेजूचो आवाज पडोंक ना. मारयेचो आवाज कोणाच्या कानार पडटा, एलिझाबेथीच्या. जेन्ना एलिझाबेथीच्या कानार आवाज पडटा, कुशव्यान कोणा, जॉन द बॅप्टिस्ट, तो उडकी मारता भितर. कित्याक ताका खबर आहा आपणाच्या फुड्यान कोण येयला पळय, आपणाच्या फुड्यान आपणाचो सर्वेस्वर येयला म्हणून तिका खबर आहा. प्रेज गॉड. आतां ह्या आदल्या करारांत खंय मेवता तें पळोवया. हे इम्पॉर्टंट भाव भयणानो, हे स्क्रिप्चर मार्क करून धरा. हे इम्पॉर्टंट. 2 सॅम्युएलानूच राव सिस्टर. 2 सॅम्युएल 6:14 वाच. 2 सॅम्युएल 6:14 बरोवन धरा हे स्क्रिप्चर. आनी आपल्या पॅन्टाक सोनी पॅन्टा रुमाल बांदून दावीद सगळ्या आपल्या बोळान सौरेस्परा मुखार नाचलो. हांगोर कितें जालें, भुरग्यान उडकी मारली, म्हणजे भुरगो कुशव्यान नाचलो. आनी हांगोर दावीद नाचता. खंयसर दावीद नाचता, हो आर्क आसता पळय थंयसर दावीद नाचता. वो आर्क घेवन वयता पळय तेन्ना व्हडल्यान दावीद नाचता. आनी मारयेचे एलिझाबेथीचे कुशव्यान कोण नाचता, जॉन द बॅप्टिस्ट नाचता. कित्याक नाचता, जेजू येयला म्हणून. आनी हांगोर आर्क वयता पळय तेन्ना भाव भयणानो आदल्या करारान आहा ते देवाचें उतर नेवाय करारान बरोवता. म्हणटो तेका लागून मारी कोण आसता, मारी एक आर्क ऑफ द लॉर्ड. पेटी ती जेजू घेवन जेजू कापडाच्या कुशव्यान धरता पळय ती. आदल्या करारान आनी नव्या करारान भाव भयणानो तेंच उतर पळया. जे आदल्या करारान बरोवन दवरलेले
हेच उतर नव्या करारात आमकां घडोवन येता ते दिसती पडटा. आनी हेजेर हांवें खूब वर्सां पयलीं हांवें टिचींग केल्लें, पूण आतां हांव पुतून करता, कित्याक खूब वर्सां जालीं म्हणून हांवें चिंतलां पुतून हेजेर हे टिचींग करपाक. पूण सारकें घडोवन येयलें. थंयसर कोण नासलो? दावीद. दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जेजू येवपाचो आसलो. आतां हांगर जेजू मारयेचे कुशव्यान आहा, एलिझाबेथेच्या कुशव्यान नासता, उडकी घालता भितर. आमी म्हणटा न्हू, अगो मारलो पळय, टर्न मारलो. हे बायल प्रेग्नंट बा आसता कितें म्हणटा, घोवाक बा केन्ना सांगता, पळय 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 हालयता पळय. कळ्ळें तिच्या भितर हे फिलींग येयली आनी तो तेणें उडकी मारली. गोंया भावा भयणांनो, मारयेचे कितें बरोवन दवरलेलें आहा देवाच्या उतरांत, आनी आमकां जायते जाणांक खबर ना ही. म्हणटकच काय नजो, पूण आयज आमी शिकता आदल्या करारान हेच आदले आनी नव्या करारान हेच घडोवन येता. आनी आतां तिसरो पळोवया आनी नेक्स्ट वर्स. आणि व्हडल्यान ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, पोस्तऱ्या मोने सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी हें कोणें म्हटलें आतां? मारयेन म्हटलें. कशें? पवित्र आत्म्यान. खूब पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हटलें. म्हणजे उतर कोणाचें? पवित्र आत्म्यान बरोवन म्हणप म्हणजे उतर कोणाचें? देवाचें. देवाचें म्हणजे तेका लागून आमी म्हणटा न्हू, तेका लागून आमी नोमान मरे म्हणटा न्हू, कितें म्हणटा हेच उतर न्ही, तेच म्हणटा न्ही, हेच उतर हांगर आहा न्हू. सेट ब्लेसीड आर दाव अमंग वुमन एंड ब्लेसीड इज द फ्रूट ऑफ देयर वूम जीसस. हे आमी इंग्लिशीन म्हणटा, कोंकणीन येते म्हणटा. म्हणटकच हे मारयेन हे इलिझाबेथीन पळय उतर उलयलेलें ते तेजे तुवें आमी ते उच्चारता. डेली जेन्ना प्रेयर्स करता तेन्ना हे देवाचें उतर आमी उच्चारता. पूण हेच आदल्या करारानूय घडलेलें, हे आदल्या करारानूय घडलेलें, हे पळोवया. हे पोरी दाविदान आनी आख्या इस्रायेलान तुरतुऱ्याच्या आवाजान आनी व्हडा गडगडान सवेस्पराची आरपेट हाडली. कितें करून हाडली? गडगड्यान. गडगड्यान. आनी हांगर आमी कितें पळयता? एलिझाबेथीन व्हडल्या ताळ्यान तिका फुटलें. Luke 1:40 and she spoke out with a loud voice. म्हणजे हांगर व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हटलें, ओस्योऱ्यामध्ये सोदेव तूं आनी सोदेव तुजें फळ. आनी तेच आदल्या करारान आसा देवाचें उतर. जाता मॅच तुमच्या बायबलाचेर आहा, हांव दुसरें हांव सांगता, सेम आहा न्हू. म्हणटकच आदल्या करारान जें घडलेलें, आदल्या करारान जें बरोवन दवरलेलें, आनी सोगल्याक पळय दावीद आहा, सोगल्याक दावीद आहा. कित्याक देवाचें उतर म्हणटात दाविदाच्या घराण्यांतल्यान जेजू. आदल्या करारान ती पेटी घेवन भोंवताली, नव्या करारान मारी पेटी जाली आनी जेजू घेवन भोंवंक लागले. आनी हे देवाचें उतर भावा भयणांनो, सगल्या आदल्या करारांतले हे बरोवन दवरलेले ते घडोवन येयले. प्रेज गॉड. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. कितक्या जाणांक हें आतां खबर आसली? कितक्या जाणांक हें खबर आसली की आदल्या करारांतलें हें उतर अशें आहा आनी हे मारयेक लागू जाता म्हणून? जबरशी हेजेर शिकवण ना भावा भयणांनो. हेजेर जबरशी शिकवण ना. हांवें 2 वर्सां पयलीं हेजेर हांवें शिकवण केल्ली. आतां लूक 1:43 वाचुया. लूक 1:43. आनी सोम्याची आवय म्हजीशी येवची म्हूण म्हाका खंयचें फावो जालें. भाव भयणांनो, हांगर एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोललेली आनी ती म्हणटा, सोमियाची आवय म्हाज्या कडेन येवपाची म्हाका कशी फाव. सोमियाची आवय म्हाज्या फुड्यान येवपाची म्हाका कशी फाव. आनी 2 सॅम्युएल 6:9 आमी पळयता दावीद हेच उतर उलयता. 2 सॅम्युएल 6:9. त्या दिसा दाविदाक सौरेस्पराची भिरांत दिसली आनी ताणें म्हणलें, सौरेस्पराची आरपेट म्हजी कशी जातली. तेच उतर आहा.
भाव भयणांनो, पयल्या आदलो करारान हे सगळे बरोवन दवरलेले आसले. हे हांगोर दावीद येता आनी म्हणटा, हाऊ कॅन द आर्क ऑफ द लॉर्ड कम टू मी? ही देवाची पेटी माझ्या दारांत कशी येवंक शकता? आनी हांगोर इलिझाबेथूय त्याच उतर म्हणटा. कित्याक म्हणून म्हाका हे फावो जाले की म्हाजो सर्वेस्वर म्हाज्या घरा येयला. देवाचें उतर भाव भयणांनो आदल्या करारान आसले तर नव्या करारान आमी पळयता घडोवन सारकें आहा. प्रेज गॉड. म्हणटून आदल्या करारान ही गजाल बरोवन दवरलेली आनी आमी हांगोर आतां मॅथ्यूनी मातशें मॅथ्यूनी आमी क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताची आवय मारयेक आनी सुसेक लग्नाचे उतर जाल्ले. पूण ती एकठांय जेवचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पोदवेन ती गर्भेस आसा म्हूण गमून आयले. तिची पोती जुजे 2 वंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवचितालो. अशें करून ताणें ताराव घेतलो तेन्ना हांव चिंतूच ताका स्वप्नांत सौरेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, सुजे, दाविदाच्या पुताक मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पोदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपल्या पोरचेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सौरेस्पराक प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. आतां आमी हांगोर कितें पळयता भाव भयणांनो, वांज गोडवो आतां जोसफ चिंता, जुजे चिंता तिका आतां सोडून दिवपाक. कित्याक तिच्या भायर संबंद ना न्हू आनी गर्भेस जाली नाल्यार तो कसो मानून घेतलो. खंयचोय दादलो मनीस जे जे चेडवा भारी तेजो संबंद जावना आनी ते तर येवन सांगता आपूण प्रेग्नंट आहा, आपूण गर्भेस आहा, कोणूच जावचो नाका जाय. म्हणटच अशें मारी जेन्ना ताका सांगता तोय म्हणटा तो बरो मनीस आसता म्हणटच तो तिका डिवोर्स दिवंक सोदता. पूण आज गोडवो येवन ताका सांगता, ना तूं तशें करचो नाय, तूं आपणायतलो. कित्याक हो जो भुरगो जल्मतलो चेडो तेका तो देवाचे पवित्र आत्म्यान जल्मला आनी तेका नांव जेजू म्हणून दितलो आनी तो आमकां आमच्या पातकांतलो सोडवण करतलो. भाव भयणांनो, पोत्तून हांगोर पळया, जुजे देवाचें उतर आयकता आनी हांगोर फुडें कितें म्हणटा, तो सांगला पळय तशेंच कर. देवाचें उतर म्हणटा तो सांगला तशेंच कर. मारयेन कितें केलें, खालती जाली. जुजेन कितें केलो, खालती जाली. म्हणटकूच ती देवाच्या उतराक खालती जाली. हांगोर तेणी देवाच्या उतराक व्हरतो जागो दिलो. देवाचें उतर आनी क्वेश्चन करूंक ना. तेणें म्हणूंक ना पूण आपणाक कशें कळटलें की ती गर्भेस पवित्र आत्म्यान जाल्या म्हणून. आंच बोडव्यान सांगलें, आयकलें, देवाच्या उतराक जागो दिलो आनी मारयेक आपणाची पोतीन म्हणून तेणें मानून घेतली. पूण हांगा देवाचें उतर अशें सांगता भाव भयणांनो, आनी हें उतर आदल्या करारान बरोवन दवरलेलें आहा नाल्यार आमी चॅक करूया. आयजाया 7:14. आयजाया 7:14. आयजाया 7:14 हेच देवाचें उतर बरोवन दवरलेलें आहा. पोरेंतून परमेश्वरूच तुमकां एक खुणा दितलो. पळय, एक तरणी बायल गर्भेस जाल्या, ती एका पुताक जल्म दितली आनी इमॅन्युएल म्हूण ताका नांव दवरतली. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जीसस. हांगोर इंग्लिशीनूय तशेंच म्हणटा, पूण इंग्लिशीन हांगोर अशें म्हणटा, ऑल दीस टूक प्लेस टू फुलफील द लॉर्ड हॅड स्पोकन टू बाय द प्रॉफिट
Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and they shall call him Emmanuel, which means God is with us. देव आमचे सगळे आसा. इमॅन्युअल म्हणजे देव आमचे सगळे आसा. गोरबेस जातली आंकवार ही पळय दोनूय उतरां आदल्या कोरारान आयजायान ऑलरेडी प्रोफेसाय केली. ऑलरेडी आयजायान ही देवाचे उतर उलोवन दवरलेले चेडो जातलो, एक आंकवार उस्तोरेक जातलो, आनी इमॅन्युअल म्हणजे जेजू हे नांव ताका आसतलें आमच्या बारीन देव, आनी तो आमकां आमच्या हक्कांतलो सोबून दितलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणांनी सांगा, ही आतां मारीची जर्नी इजी आसली. ना. आमकां आयकपाक ते एक टायम इजी दिसता. केन्ना तुमी आयकलां अशें काजार जावनासले भुरगे बॉयफ्रेंडा बारी संबंद जोडटा आनी ताका ते प्रेग्नंट जाता. ते फामिलीचेर कितकें टेन्शन येता खबर आहा तुमकां? ते फामिलीचेर कितकें टेन्शन येता. हे काजार जावना आनी हे गोरबेस्ता. मारयेचेर कितें घडलां आसतलें, जोझफाक जुझेक कितें घडलां आसतलें भाव भयणांनो. तेंच्या भितर कसलो उजो पेटलेलो आसतलो. पूण आमी पळोवंक जाय पळय ते तेंचे खालते दोगांय खालती जाली. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिलो आनी हे सोगल्या आदल्या कोरानांत बरोवन दवरलेले घडपाक भाव भयणांनो तेणेन आदार दिलो. देवाचें उतर तेंच्या भितर जिवे मास आनी हेच आमच्या भितर जावपाक जाय भाव भयणांनो. मारयेचे लायफ आमकां हांगर इजी दिसता, पूण इजी नासले भाव भयणांनो. हे आमी जाणा जावपाक जाय. आनी आमी पळयलां जेन्ना ती गोरबेस जाता तेन्ना हेरोड एक सर्वे घेता आनी कोण सगळे आपणाचे गांवांतले सिटीजन आहा तांकां म्हणटा तुमकां येवन रेजिस्टर करचें पडटा. आतां जोझफ मारयेक घेवन वयता रेजिस्टर करपाक. वयता थंयसर मारयेचो टायम जाता. आतां डिलिव्हरी दिवपाक रूम सोदूंक वयता. रूम मेळना. खंय जल्मता? गोरवांच्या गोठ्यान. कित्याक गोरवांच्या गोठ्यान भाव भयणांनी दिव तो आनी मारयेक प्रॉमिस दिल्या नाजाल्यार इतके त्रास कित्याक मारयेक कितके त्रास कित्याक सोसूंक जाय. एक रूम मेळोन आसलो ताका. एक देवान एक रूम तयार करूंक जायनासलो. पूण कितें दाखयता? जेजू पासून जो येतलो वो खालती असो जियेतलो. आनी आमी पळयता फुडें जेन्ना जेजू व्हडलो जाता आनी ताका कोण येवन विचारता तुजो फाटलाव करपाक हांवें कितें करपाक जाय. तेन्ना जेजू म्हणटा म्हाका न्हिदपाक पासून जागो ना. कोल्यान पासून दवरली आहा म्हणटा, पूण म्हाका न्हिदपाक जागो ना. म्हणजे देवाचे बोगले सोदूंक ना. खालतेपणान जियेलो. बापूय ह्या संवसाराचो बापूय जुझे खालतेपणान जियेलो. मारी खालतीपणान जियेली. जेजूय खालतीपणान जियेलो. म्हणटोच क्रिस्तांव जिवीत केली खालतीपणान जियोवपाचें. म्हणून भाव भयणांनो तो एका गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. देवा व्हडले आसले प्रॉब्लम ताका बरो हितून ताका जलोवंक दिवपाक ना. पूण आमकां दाखोवन दिता क्रिस्तांव जिवीत हें खालतीपणाचें जिवीत. मारी खालती जाली. जोझफ खालती जालो आनी पाय माय संवसारी पाय आनी संवसारी माय जेन्ना खालती जाली देवूय जो तेच्या भितर भुरगो आसलो तोय खालतीपणान जियेलो. आतां आमी लूक 2:25-28 कितें म्हणटा तें पळोवया भाव भयणां. लूक 2:25-28. तेन्ना सिमाव नावाचो एक प्रामाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलाचे नवसरणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सौरेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्या शिवाय तो मरचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका पळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणाक देव मंदिरांत आयलो आनी समोर्तीचे चाली परमणे बाळकाक जेजू करचे आसले
ते करूंक आवय बापायन ताका भितर हाडलो तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची स्तोत करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलां तशेंच तुज्या ह्या सेवकाक दर्याक शांतीन आतां वचून दिताय. कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नदरेन हांवें देखली. पोरसाक उजवाडायतलो प्रकाश, तुजेर पोरचेर इस्रायलाचो तुवेंच फावो केल्लो प्रताप. आनी ताचे वेशी म्हणत ते आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमावान ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयज इस्रायलान जायतीं जाणां भियोन पडून आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ताका नेमल्या. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना गुप्तीत जातली आनी एक तोरसात तुजे काळीज आसपास विंटोली. भाव भयणांनो, आतां मारी एक सिमाव हो थंयसर योत टेंपलान आसतालो आनी स्वताचो मनीस आहलो तो. आनी तेका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें, तूं मरच्या पयलीं जेजूक तूं पळयतलो. जेजूक पयल्या बरोबर तूं मरचो ना हें तेका पवित्र आत्म्यान सांगलेलें. म्हणटकूच जेन्ना जेजूक थंयसर हाडटा, भेटोवपाक हाडटा, भेटोवचो आसता तो भेटोवपाक हाडटा पळय, तेन्ना हो भुरग्याक आपणाच्या हातीन घेता आनी मारयेक सांगता. सगळे सांगले आतां आपणाक साल्वसां मेवले, आपणाचो आतां टायम वचपाचो जालो, ते सगळे उलयता आनी मारयेक लास्ट सांगता, तुज्या काळजान एक भालो वयता. देवाची आवय भालो वयतलो. भाव भयणांनो, देवाचे आवय कितके सोंसपाक जाय. ऑलरेडी तो ताका सांगता, पळय तुजें जिवीत जें आहा हें सिंपल आसचें ना. ह्या भुरग्याक लागून तुका खूब त्रास जातले, कित्याक तुज्या दोळ्या मुखार तो वयर खुर्सार वयतलो. हें तो ताका सांगूंक सोदता. तुज्या काळजान एक तोर्सा वयता. मारयेची जिवीत इजी नासलें भाव भयणांनो. आख्खी तिची जर्नी पळयशी तूं, आख्खी ती खुर्सार जोलोवंक तो मोर पर्यंत तिका खुर्सार तिका सगळें खबर आहा आपणाक हे सगळे त्रास जिवितांत पडटले. आमी फुडें पळयता भाव भयणांनो, जेन्ना मॅथ्यू 2:11 आमी पळयता की 8 बुडबो मागीर येता आनी ताका सांगता, हेरोद सोदता तुमकां मारपाक. हेरोद आतां मारपाचें आहा, भुरग्यांक मारपाचें आहा. कित्याक ते मॅगी येता ते तांकां फटयतात. ते 3 राजा येता ते फटयता आनी दुसरे वाटेन वयता, कित्याक तांकां 8 बुडबो दिसता आनी ते कितें करता, ताका फटयतात आनी वयता. आतां फटयला म्हणून हेरोद कितें करता, 2 वर्सांची जी भुरगीं आहा तांकां सगल्यांक मारपाची. 2 वर्सांची भुरगीं आहा तांकां सगल्यांक मारपाची. आतां 2 वर्सांच्या भुरग्यांक सगळीं मारपाचें म्हणजे जेजू येयलो म्हणून 8 बुडबो येवन तांकां शिडूक करता आनी 8 बुडबो तांकां सांगता, उठ आनी वच, आंगुल्ली वच, हेरात भुरग्यांक मारपाचो. वा भयणांनी, देवाची मांडणी नाजाल्यार हे सगळे त्रास कित्याक? हे सगळे त्रास कित्याक? एब्राहामाक कितें जालें भाव भयणांनी? एब्राहामाक 75 वर्सांचेर देवान सांगलेलें, 70 आनी 5 वर्सांचेर सांगलेलें, तूं सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय जातलो. साराक सांगलेलें, तूं सगळ्या राष्ट्रांची आवय जातली. पूण जालें, 25 वर्सां रावचें पडलें. जोसेफाक कितें सांगलें? सपनान सांगलें, तूं सगळे तुजे भाव तुका सपोर्ट पडटले. कितकी वर्सां लागलीं? 13 जावं 15. नोआक कितें सांगलें? बोट बांद. कितकी वर्सां लागलीं? 120. भाव भयणांनो, हांगोर देवाचें उतर येयलें म्हणटकूच चिंतूंक जायना की तें सिंपल आसतलें. मारी फाटीं सरोंक ना, एब्राहाम फाटीं सरोंक ना, नोआ फाटीं सरोंक ना.
जोसफ फाटी सरोंक ना, देवान उतर दिलें ते उतराक गोड धरून रावले. आनी हांगोर आमी पळयता मारी आनी जुजे दोगूय आयकतात आनी थंयसरले उठतात आनी दुसऱ्या शाराक वयतात. म्हणटच भाव भयणांनो, देवाचें उतर खरें, देवाचें उतर खरें. आनी होसाया 11:1 म्हणटा, when Israel was a child I loved him and I out of Egypt I called my son. म्हणजे इजिप्तान जेन्ना ते आदलीन जेन्ना वट्रास करून येतालो 13 वाच सिस्टर, मॅथ्यू 2:13 वाच. ते वचना फुडें हांव चिंतूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच, आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो. आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक धांवन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. अशें सवरेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोले उतर पाडून येवचे खातीर हें घडलें. कितें म्हणटा देवाचें उतर? प्रवाद्यान म्हटलेलें तें उतर घडोवन येवच्या खातीर. खंय म्हटलां? खंय म्हटलां? हांगा म्हटलें होसाया 11:1. होसाया 11:1 म्हणटा, when Israel was a child I loved him and out of Egypt I called my son. इजिप्ताक पडटा आपणें ताका भायर हाडलें. होसाया 11:1. इस्रायल भुरगो आसलो तेन्ना हांवें ताचो मोग केलो आनी म्हज्या पुताक हांवें इजिप्तांतलो आपोवन भायर काडलो. कंप्लीट जालो स्क्रिप्चर, कंप्लीट जालो. म्हणटकूच देवाचें उतर हें सगळें आदल्या कोरारान बरोवन दवरलेलें आसलें. हे नव्या कोरारान कितें नवें जायना भाव भयणांनो. आयजाया प्रवादी हो जायते जेजूचे उलयता. जेजूच्या गायांनी बरो जातले, आमी बरी जातले म्हणून आयजाया 53:4-5 म्हणटा. ऑलरेडी ते 1 Peter 2:24 मागीर आमकां देवाचें उतर मेवता. आयजाया प्रवादान जायत्यो प्रोफेसी जेजूचेर केल्ल्यो आसता. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. मागीर आतां आमी सगळ्यान व्हडली मिलाद जी जाता ते मिलाग्रीक आमी या जॉन 2:1-5. तिसऱ्या दिसा गालिलकाराच्या खाना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूशी येवन ताच्या शिसान आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूची आवय ताका म्हणलें, ताचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवय चाकराक म्हणलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. प्रेज गॉड, हालेलुया, थँक यू जीसस. हांगर भाव भयणांनो, कोंकणीन हांगर उतर घातला सोरो. म्हणटच एक्चुअली सोरो न्हू तो वायन, पूण कोंकणीन हांव नको वायनाक कितें म्हणटा पळय तें उतर ना आसतलें म्हणटच तेणें सोरो म्हटलो. म्हणटच लोक कितें विचारता जेन्ना आमी केन्नाय कोणाक प्रीच करूंक गेले जाल्यार ते म्हणटा पूण बायबलान देवान सोरो केला न्हू, देवान सोरो केला. पूण हो सोरो जो वायनाचो ज्यूस आसता तेका आल्कोहॉल आसा. इट इज वायन ज्यूस, फॅर्मेंटेड न्हू तो. आतां जे पाद्री बावजार करता तेका आल्कोहॉल आसा. इट डज नॉट हॅव आल्कोहॉल. तो स्पेशल सोरो तो मार्केटान तुका मेळना. तो स्पेशल सोरो तो ते वायन स्पेशल ते पाद्री उजार करता पळय ते. पूण हांगर भाव भयणांनो मारी वयता आनी तेका एक निमंत्रण आसता लग्नान आनी ती वयता ह्या काजाराक आनी जेजूकूय आसता आनी शिशांवूय तिच्या त्या काजाराक निमंत्रण आसता. म्हणटच ती वयता सगळे. आनी थंयसर कितें जाता भाव भयणांनो, थंयसर तेंचो द्राक्षाचो रोस कोबार जाता. हांव सोरो ना म्हणना, हांव द्राक्षाचो रोस कोबार जाता म्हणटा. द्राक्षाचो रोस कोबार जाल्या उपरांत मारी कितें म्हणटा? मारी आतां हुस्क्याची हुस्को तिका
म्हणटो हुस्को जाला म्हणून ती पळयता अरे आतां येदे व्हडले काजार आनी तेंचो द्राक्षाचो रोस कोबार जाला आपणाच्या पुताक वचोंचो तेंचो द्राक्षाचो रोस कोबार जाला आनी भाव भयणांनो हांगा जेजू कितें म्हणटा तें पळया सेशन 3 जेसून तिका हय जेसून तिका म्हणले कोस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ अजून पावूंक ना भाव भयणांनो कितें म्हटलें जेजू कितें म्हटलें कोस्तोरे ओस्तोरी कित्याक म्हटलें आपणाच्या आवय कित्याक म्हणून ओस्तोरी कित्याक हांगा इंग्लिशीन बरें म्हटलां डियर वुमन मोगाची आवय म्हणून ओस्तोरी डियर वुमन कित्याक म्हटलें कित्याक दिसता तुमकां हांगा तेका तेणें ओस्तोरी म्हटली जेनेसीस 3:15 जेन्ना शिराप घालता तेन्ना कोणाक घालता ओस्तोरेक घालता की तुजे बियेंतल्यान तेजे मस्तो म्हणटो तेका लागून तो हांगा आपणाच्या आवय ओस्तोरी म्हणटा जेनेसीस 3:15 हें उतर घोडोन येवपाक जाय कंप्लीट जावपाक जाय कित्याक मारी जावन आसा ती ओस्तोरी जेजू जावन आसा ते बी मस्तो कोणाचे फोडटले देवसाराचे म्हणटो ते उतर घोडोन येवपाक जाय म्हणटकूच तेणें आपणाच्या आवयक खाला करपाक म्हणोंक ना नाजाल्यार तेणें आपणाचो मानामेक मोडलो आनी देवान तर मानामेक मोडलो नाजाल्यार जेजून पातक केलें म्हणटो तो पातक करिना तो स्क्रिप्चर जो उलयलेलो तेच उतर तो हांगर म्हणटा म्हणटकूच मान दिवंक ना अशें न्हू तो देवाचें उतर घोडोन येवपाक जाय म्हणून हें तो म्हणटा आनी कितें म्हणटा म्हजो टायम अजून जावंक ना कित्याक आजून तेजी मिनिस्ट्री चालू जावंक ना न्हू मिनिस्ट्री तेजी चालू जातली मॅथ्यू 4 आमी मॅथ्यू 2 मॅथ्यू 4 तेजी मिनिस्ट्री चालू जातली आजून तेजो बावतीस जावंक ना जेजूचो बावतीस जाल्या उपरांत पवित्र आत्मो येयल्या उपरांत तेन्ना तेजी मिनिस्ट्री चालू जातली अजून मिनिस्ट्री चालू जावंक ना जेजूची अजून मिनिस्ट्री चालू जावंक ना तो म्हणटा आपणाचो टायम जावंक ना अजून ह्यो मिलागरी करपाचो अजून आपणाचो टायम जावंक ना पूण आपणाच्या आवयचें उतर आयकता टायम जाय नासतना पयलीं मिलाक टायम आपणाचो जाय नासतना आपणाच्या आवयच्या उतरा पयलीं मिलाद करता खालती जालो जेजू टायम जावंक नासलो तरी आसतना मिलाद केली काय करूंक ना फुडें आमी पळयतले मिलाद जाता पळय ती पूण मारयेचो हांगा 5 बास सिस्टम मारी कितें म्हणटा तें ताचे आवय चाकराक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात भाव भयणांनो तेका मारयेक खबर आसली आपणाचो पूत आपणाचें आयकतलो आनी मारी आमकांय सांगता हें देवाचें उतर आयजूय तें देवाचें उतर चेंज जायना भाव भयणांनो मारी आमकां सदांच सांगता आपणाचो पूत सांगता तितकेंय करप आनी पूत कितें सांगता आपणाच्या उतरा प्रमाणे जियेव म्हाज्या सर्गीच्या बापान जें उतर बरोवन दवरलां त्या उतरा प्रमाणे जियेव आनी मारयेन हांगर सावन दवरला भाव भयणांनो म्हाजो पूत सांगता तितकेंय करा कोणाक सांगता चाकराक आमी कोण आमी चाकूर आमी देवाचें चाकूर हें उतर आमकां लागता मारी आमकांय सांगता म्हजो पूत सांगता तितकेंय कर आमचें कोणाक व्हरतो जागो दिता पुताक व्हरतो जागो दिता खंय व्हरतो जागो दिता तो आतां आमी पळोवया लूक 1:45-46 मारयेन म्हणलें म्हजो आत्मो सवेस्पराक वाकाणटा देवाक म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा हांगा इंग्लिशीन अशें बरयलेलें आसा एंड मॅरी सेड माय सोल डू मॅग्निफाय द लॉर्ड एंड माय स्पिरीट हॅज रिजॉयस इन गॉड एंड माय सेवियर लॉर्ड गॉड सेवियर कोणें मानून घेतलो मारयेन मानून घेतलो जेजू जावन आसा म्हाजो सोबी म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरवंट
सगळ्यान पयले उतर कोण म्हणटा? मारीम. आपणाच्या कुशव्यान हा पळय तेन्ना म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोमी. भाव भयणांनो, खालतीपण मारयेचें. आयज आमी कितें शिकता जाल्यार मारयेचें खालतीपण. मारयेन तर म्हटल्यार तो जाण आसा म्हाजो सोमी, दोनी सरवंडार, नाजाल्यार आमचो सगळ्यांचो सरवंडार सोमी आनी दोनी. आनी मारी सांगता, म्हाजो पूत सांगता तितकेंय बरा, मारी सांगता आमी जेजूक आमचो सरवंडार म्हणून मानून घेवपाक जाय, आमचो दोनी म्हणून मानून घेवपाक जाय, आमचो देव म्हणून मानून घेवपाक जाय. हें देवाचें उतर मारी हांगर आपणाच्या मैनिफासान उलयता. म्हणटच मारीन कितें केलें भाव भयणांनो? मारयेन आपणाचें खालतीपण दाखयलें. आनी हेंच खालतीपण भाव भयणांनो आमी दाखोवपाक जाय. मारयेन सांगलां तें आमी करपाक जाय. कित्याक हें अशें चिंतपाक जायना की ना तें फकत तें शिसांक सांगलेलें आमी शीस, आमी कोण? आमी चाकर न्हू, आमी शीस न्हू ह्या काळाचेर. आमी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी न्हू देवाचें उतर वचोन दुसऱ्यांक दिवपाक. प्रेज गॉड. आतां लूक 2:48 to 52 पासून सिस्टर. आपल्या चाकोनीची ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. ओय, आतांच्या सगळ्यो पिडका म्हाका मोडचल्यो सुभागी. लूक 2:48 52. ताका थंय पडून ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, कोथी कुसक्या काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदताल्यो. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापायच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळत आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी ताचे बरोबर तो देगून गेलो आनी नाजारेताक परतून आयलो. थंय तो तांकां खालतो रावलो. ताचे आवय ह्यो सगल्यो गोडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू चणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवाक आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. प्रेज गॉड. हालेलुया. भाव भयणांनो, जेन्ना ती नाजारेत ह्या गांवांत गेल्ली तेन्ना जेरुसलेमाक गेल्ली. जेरुसलेमाक वयताली ती वर्साच्या वर्सा जेरुसलेमाक वचपाचो तेंचो आसलो. तेन्ना हो शेणटा, हो फाटीं उरता. जेजू फाटीं रावता, उरोन रावता आनी देवाचें उतर तुजो परगट करता. आनी फुडें गेल्या उपरांत मारयेक आनी जुजेक कळटा की जेजू ना म्हणून. सोदीत ताका परत वयता, सोदीत परत वयतात आनी थंयसर ताका देव तेंपलाक मेवता. आनी मारी ताका विचारता, तुवें अशें कित्याक केलें? तुका खबर ना हांव आनी तुजो बापूय तुजी हुस्को करतलो. आनी जेजू तिका अपुरबायेन सांगता, तुका खबर ना हांव खंय आसतलो तो? तुका खबर ना म्हाजें काम कितें आहा तें? तुका खबर ना हांव सगळ्या संवसाराक पातकांतलो धून काडपाक येयला म्हणून? आतां तिडकीन उलयना भाव भयणांनो. मारयेक उगडास कोत्ता. तूं तो रिसोल्ला जाल्यार आपूण तुका उगडास कोत्ता. हांव एक काम घेवन येयला सर्गीच्या बापायचें आनी हें काम म्हाज्या सगळ्यान व्हरतें काम जावन आसा. हें काम हांव करपाक येयला आनी तुका पयलें खबर आसपाक जाय आसली हांव देव तेंपलान आसतलो. आपूण खंय वयचो ना, हांव देव तेंपलान आसतलो. पूण खालतीपण हेच्या फुडें खालतीपण जेजूचें पळय. हेच्या फुडें खालतीपण जेजूचें. जेजू तेंच्या बारी बरोत जालो खालती उलयलो उतरां. पूण तेणें तांकां उगडास केलो, पळय म्हाका एक मिसांव दिल्लें आहा. हें मिसांव हांव घडोवन हाडपाक हांव येयला आनी हें मिसांव हांव फुडें व्हरतां. आनी हांगर खालती जाता तेंच्या बारी वयता. आनी देवाचें उतर म्हणटा, जाणवायेन तो वाडटा, जाणवायेन वाडटा. आनी मारी हें सगळें आपणाच्या काळजान धरता. जो तो उतरां उलयता ती. आमी कितकी उतरां
आमच्या काळजांत धरतात भाव भयणांनो. मारयेन धरली पळय ती जेजूची उतरां आमी आमच्या काळजांत धरल्यात. मारयेक कित्याक धरूंक जाय आसली? कित्याक ती देवाच्या उतरां खालती जाली, देवाच्या उतरार ती पाळून करताली. आनी तेंच आमी शिकोवंक जाय मारये कडल्यान. जशी ती जेजून जी उतरां म्हटलेली आनी आपणाच्या काळजान भितर घालून धरली, आमी देवाच्या उतरार खंय घालपाक जाय भाव भयणांनो? आमी देवाच्या उतरार खंय घालपाक जाय? आमी देवाच्या उतरार काळजान घालपाक जाय. हेच आमकां मारी शिकयता. दुसरें कितें मारी शिकयना आमकां भाव भयणांनो. मारी आंगोर देवाच्या उतरार खालती जाली म्हणून दाखयता आनी आपणाच्या भितर हे देवाचे उतर आयकताले पळय ते दाखयता. मार्क 3:31-35 जेजूची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सोरली आनी भायर रावन ताणें ताका आपूण धाडलो. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुका सोदतात. आनी ताणें तांकां असो परतिपाळ केलो, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्याची नदर भोंवडावन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करतात तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रेज गॉड. हालेलुया. ह्या उतराचेर नियाळ करुया भाव भयणांनो. हे जेजून उतर उलोवन धरलेले आहा. आनी ही स्टोरी अशी की जेजू घरात वचनासलो, मिसाचेरूच आसलो, घरात पावोन आसलो. म्हणटूच तिची भाव आनी भयणां हुस्के बरीच जाता आनी ताका सोदूंक वयता. घरा येनासलो तो, मिसांगानूच आसतालो. ह्या दोंगराचेर प्रिचींग करतालो, थंय वयतालो, लोकांक पेकोणी दितालो, बरें करीत वयतालो. घरा पावनासलो. म्हणटूच मारयेक आनी तेच्या कजन ब्रदर आनी भयणांक तेचो हुस्को जाता आनी ती ताका सोदूंक वयता. सोदूंक वयता पळय तेन्ना कोण येवन भितर सांगता तेंकां, तुजी भाव भयणां तुजी आवय. आनी जेजू हांगोर म्हणटा, कोण म्हाजी भाव आनी कोण म्हाजी भयण. आतां मारयेक इन्सल्ट करिना भाव भयणांनो. रिलेशन दाखयता. ह्या संवसारान जे तुजें रिलेशन आहा तें इम्पॉर्टंट न्हू म्हणटा. सगळ्यान व्हरतो जागो तुवें देवाक दिवं. मारयेन म्हाका जलोम दिला जायत, पूण म्हाजें मिसांव देवा कडल्यान आहा आनी तें मिसांव हांव हांगोर घडोवन हाडपाक येयलें. आनी हांगोर तो म्हणटा, मारयेक सांगता आनी ते लोकांक सांगता, कोण जाण आसा म्हाजो आवय, कोण जाण आसा म्हाजो भाव, कोण जाण आसा म्हाजी भयण, जो देवाचे उतर सांबाळटा. जो कोण देवाचे उतर सांबाळटा तो जाण आसा म्हाजी माय, तो जाण आसा म्हाजो भाव, तो जाण आसा म्हाजी भयण. म्हणटच जेजू हुंचर सगळ्यांक सुबेज फोकस दिता देवाच्या उतराक. पूण हांगोर मारयेक इन्सल्ट करिना भाव भयणांनो. तो मारयेक इन्सल्ट करिना. तो सांगूंक सोदता सगळ्यान व्हरतो जागो देवाच्या उतराक. इन्सल्ट केलो नाल्यार मानामेत मोडलो जेजू. मानामेत मोडलो नाल्यार पातक केलें. आनी पातक केलें नाजाल्यार मागीर तो आमचो सरवंड्यार जावंक शकना. म्हणटकूच तो मानामेत मोडिना. आपणाच्या आवय बापायक रेस्पेद दिवपाचो हो मानामेत आहा. तो रेस्पेद दिता, पूण तो तेज्याहून सांगता ह्या संवसारी रिलेशना प्रमाणे तुवें चिंतपाक जायना. देवाक सगळ्यान व्हरतो जागो आनी मागीर तुजे आवय बाप. सगळ्यान व्हरतो जागो आमी कोणाक दिता? बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. बापाक पयलो. खंयच्या बापाक? ह्या संवसाराच्या बापाक न्हू, सर्गीच्या बापाक पयलो जागो. मागीर पुताक आनी मागीर पवित्र आत्म्यान आनी मागीर तुजे संबंद. कितें जावंक सोदता भाव भयणांनो? बाप पयलो जागो, पूत आनी पवित्र आत्मा एका त्रिएक देवाक पयलो जागो, मागीर तुजी फॅमिली रिलेशन. आनी तो म्हणटा आपूण बापाय कडल्यान येयला, बापायचे मिसांव घेवन येयला आनी ह्या बापायचे मिसांव म्हाजो कोण हे देवाच्या उतराक सांबाळ करता पळय तो जावन आसा आवय बापूय. 9 म्हयने भाव भयणांनो कुशव्यान
जेजू जे उतर द वर्ड बिकम फ्लेश जॉन 1:14 म्हणटा उतर मांस जालें हें मांस मारयेच्या कुशव्यान जालें मारयेक आनी तेज्यावर सुबेजांनी सांगपाची गरज ना मारयेक खबर आहा जेजूचें उतर आनी आमी पळयता खुर्सा पासून ती देवाच्या उतरा आड येता प्रेज गॉड Praise God. हालेलुया Hallelujah. थँक यू जीसस Thank you, Jesus. आणि लूक 11:27-28 पुतून आमी पळोवया कित्याक लागून हे स्क्रिप्चर घेता बा भयणानो जेजून उतरां उलयला म्हणून हे स्क्रिप्चर घेता लूक 11:27-28 आणि अशें उलयता थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतले कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें तुका सांबाळलो तो कोसवो आनी तुका दूद दिल्ले ते अर्दे बागी पूण ताणें म्हणलें हें खरें तरी पूण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बागी भा भयणानो हे खरें म्हटलें जेजून म्हटलें सुभागी कोण सुभागी मारी सुभागी तुका व्हडले जे दूध दिला ते सुभागी आनी जेजून म्हटलें खरें म्हणजे जेजू इन्सल्ट करिना तिचो जेजू म्हणटा तुवें उतर म्हटलें तें खरें पूण म्हणटा देवाचें उतर पाळटा पळय तो सगळ्याहून सुभागी Thank you, Jesus. पूण देवाचें उतर पाळटा पळय तो सुभागी मारयेक खाला घालिना जेजू मारयेक खाला घालिना म्हणटा तूं म्हटलाय तें खरें ते वस्तोरेक जी लोकांतल्या मदल्यान उलयताली ती म्हणटा तुजे तो जे जे ऑड्ड्यातल्यान आपूण दूद पेला ते बागी ही वस्तोरी बागी मानता तो मारी बागी म्हणून पूण म्हणटा देवाचें उतर कोण पाळटा ती सोकली पाळटा आमी तो देवाचें उतर पाळटात आमी बागी भाव भयणानो देव मनशा भितर डिफरन्स करिना देवाचें उतर म्हणटा गॉड इज नॉट अ रिस्पेक्टर ऑफ पर्सन अब्राहम आनी तुज्या भितर देव डिफरन्स करिना जसो अब्राहम तसो तूं जसो जेजू तसो हांव देवाचें उतर म्हणटा जसो जेजू तसो हांव 1 John 4:17 As Jesus is so am I in this world जसो जेजू तसो हांव सर्गीचो बापूय जेजू भितर आनी आमच्या भितर वचून डिफरन्स धरिना जितको जेजूचो मोग करता तितको आमचो मोग करता जितको मारयेचो मोग करता तितको आमचो मोग करता डिफरन्स कांय धरिना पूण आगोर देवाचें उतर परत आमकां सांगता की सगळ्याहून व्हडलो जागो आमी देवाच्या उतराक दिवपाक जाय आनी हो लास्ट स्क्रिप्चर घेवया भाव भयणानो आनी जॉन 19:25-26 जेजूच्या कुर्सा सोरशी ताची आवयची भयण केल्लेफासाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया त्यो उब्यो आसल्यो आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पडून जेजून आवयक म्हणलें ओस्तोरे हो तुजो पूत उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय आनी त्या वेळार जावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली प्रेज गॉड हालेलुया थँक यू जीसस आंगोर जेजू कितें म्हणटा जेजू म्हणटा वस्तोरे पुत्तून पळय पुत्तून वस्तोरे म्हणटा आनी जॉन आसता शीस आसता जुआं जॉन आसता तेका म्हणटा कितें ही तुजी आवय ही तुजी आवय आनी त्या टायमार ह्या जॉनान तिका आपणाची आवय म्हणून मानून घेतली जेनेसिसान आमी पुत्तून आमी जेनेसिसान या आनी जेनेसिसान हें बरोवन धरलेलें आहा तें पळोवया जेनेसिस 3:20 दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगळ्या जिवांची आवय हें उतर आतां आमी खंयसर पळयता हांगोर जॉनान पळयता आमी जेन्ना जेजू खुर्सारल्यान जेन्ना म्हणटा ही तुजी आवय तेन्ना तो आमकांय सांगता ही तुमची आवय आमकां सगळ्यांक सांगता ही जावन आसा तुमची आवय हांगोर आदाम
म्हणटा शी इज द मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग. पयली ईव मदर ऑफ ऑल लिव्हिंग. आनी जेजू खुर्सायल्यान शिसाक सांगता, जॉनाक सांगता की पळय ही तुजी आवय. अजून पासून तिका कितें म्हणटालो, उस्तोरे म्हणटालो. फर्स्ट टायम ही तुजी आवय म्हणून. आनी हांगर आमी पळयता आदांव इवेक नांव दिल्या उपरांत तिका म्हणटा तूं सगल्यांची आवय, सगल्या जिवांची आवय. हांगर आमी तोच स्क्रिप्चर आमी हांगरूय पळयता कसो घडोवन येता पळय. प्रेज गॉड, हालेलुया. म्हणटकच आमी कितें शिकपाक जाय, मारयेचे खातीर. खुर्सार जेजू वयता आनी खुर्सार पळयता आपणाच्या चेड्याक, मारतात पळय ते, खिळे मारतात, चाबुकांनी मारतात, पूण मदें आड येना, धांवन वचना, आपूण तुजे चाबूक घेतिल्ली म्हणना. कित्याक तिका खबर आसता हें जेजून सोंसपाक जाय. देवाच्या उतराक खालती जाता भाव भयणानो. देवाचे जेजूच्या मिसान आपणाचो पांव घालिना मदें, ना म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हाडिना, खालती जाता. आनी हे खालतीपण मारयेचें आमी शिकपाक जाय भाव भयणानो. आनी मारयेन तर आमकां सांगला, जेजू सांगता तितकें करा, तें करपाक जाय भाव भयणानो. खालतीपण शिकपाक जाय, देवाचें उतर दवरपाक शिकपाक जाय. त्रास तिणें जल्मलेल्या त्या दिसा सावन, ज्या दिसा देवान आठ बोडव्यान उतर दिलें, खुर्सार वसो पर्यंत त्रास तिणें सोंसले. इझी कांयच नासलें. इझी कांयच नासलें आपणाच्या चेड्याक खुर्सार मरता तसो. कोण पळयतलो भाव भयणांनी, सांगा म्हाका, कोण पळयतलो आपणाच्या चेड्याक खुर्सार मरता पळयतलो. पूण ती मोदें आड येयना, कित्याक तिका खबर आसता तो सोरवंडार आपणाच्या तोंडान मुटलेलें आसता. तो जावन आसा म्हाजो सोमी, म्हाजो दोनी आनी म्हाजो सोरवंडार. मुटला ते उतराक ती पाळून करता. थंयसर पळयता ताका खुर्सार, पूण मोदें पडना. म्हणटकच आयज आमी हो नियाळ करुया भाव भयणानो. मारयेन आपणाचें जिवीत कशें जियेलें, कितके खालतेकायेन तें जिवीत जियेलें, हेजेर आमी आमचो नियाळ दवरपाक जाय. मारी कितकी खालती जाय. मारयेन तर आमच्या आवयन तर आमकां शिकयलां खालती जावपाक. आवय खालती जाली, पुतूय खालती आहलो. आमी आतां पूत, नाजाल्यार आमी पूत आनी धुवो, नाल्यार आमी खालती कित्याक जायना? मारयेन सांगलां तें कित्याक करिना? मारयेन सांगलां म्हाजो पूत सांगता तितकें कर, देवाचें उतर आमी कित्याक सांबाळुना? हे मारयेन आमकां सांगलां आनी आमी हें करपाक जाय. कित्याक खालतीपण मारयेन शिकयलें. झुजेन कितें शिकयलें? खालतीपण. सगळे ऑपोजीट आहले, पूण देवान जें उतर दिल्लें तें उतर मानून घेतलें, तें उतर धरलें तेणें. मारयेनूय तेंच केलें. जे आठ बोडव्यान उतर दिलें, जे सिमावन तिका सांगलेलें तुजे भितर तोर्साद वयतली, तिका ऑलरेडी खबर आहली ह्या उतराक खालती जाली आनी हे उतर तिणें मानून घेतलें. आदल्या करारांत जे आयजायान बरोवन दवरलेलें जेजू सफर जातलो, मारयेक खबर आहली, आदल्या करारांतली पाद्रीच्या कुडांतली ती इलिझाबेथीचे काजन. म्हणटकच देवाच्या आदलो करार तिका खबर आहलो आनी तिका खबर आहली आपणाक कितकें सोंसचें पडटलें, पूण खालती पांय आपणाचें देवाचें उतर ती सांबाळप. आनी हेच गरज भाव भयणानो. हेच गरज की आमी देवाचें उतर सांबाळप. हेच गरज की आमी देवाचें उतर आमच्या लायफान लागू करप. आनी हेच गरज मारयेन जें शिकयलां, आपणाचो पूत सांगता तितकें करा म्हणून हें करपाक गरज भाव भयणानो. आनी हेच आमी शिकल्या आनी हेच आमची खालतीपण मारयेचें. आनी हे मारयेन आमकां उतर दिलां, आपणाचो पूत सांगता तितकें करा, हेजेर आमचो नियाळ दवरया. आनी समोर हांव खबर प्रेज गॉड. एक निमणें मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. सर्गीच्या बापा तुका अर्घ आनी महिमा दिता. पवित्र आत्म्या तुका अर्घ आनी महिमा. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ आनी महिमा. तुजें उतर आमी शिकल्या आनी आदल्या करारांत कशें बरोवन दवरलेलें आहा आनी नवे करारांत कशें कंप्लीट जालां हें आमी पळयलां. तुजी चाकून मारी, आमची आवय, तिणें आपणाचें कशें खालतीपण दाखयलें. झुजेन आपणाचें कशें खालतीपण दाखयलें. जॉन द बॅप्टिस्टान आपणाचें कशें खालतीपण दाखयलें. हेजेर आमी नियाळ
आनी हेच खालतीपण आमी आमचेरूय उलयता. आमी खालती जाता, आमी देवाचें उतर धरता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेतले. कित्याक आवयची खोशी जावन आसा आनी पुताची खोशी जावन आसा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक. आनी हेच उतर आमच्या भितर मास जाला म्हणून हांव देवा तुका आर्गानी म्हणटा. आनी सगळीं आमची भाव भयणां हांगा येयल्यात तेंच्या खातीर हांव ओत्मीक बेसांवां, कुडीची बेसांवां आनी पयशांचे बेसांवां हांव सगळ्यांचे उलयतां. आनी जेजू तूं आमचो मोगाचो देव, पवित्र आत्म्या तुवें ह्या वेळार म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयलाय म्हणून तुका आर्गानी म्हणून ही आमी सगळी मागणी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. Amen.